संतोष पुरीत काळजान तुका हसिता तुझे मरण जीवन पण आम्ही समरमता सर्गी जीवनात तुझ्या आम्ही भागेता सौम्या जेजू क्रिस्ता सुरमोंडारा उत्तरांग सर तुझ्या अर्घानिता रक्तान तुझ्या आमका नितळ केलाय तुळसाच्या मरणात जीवित केलाय सौम्या तुझ्या नावान आम्ही सांगाता मेळ्या संतोष पुरीत काळजान तुका हसिता तुझे मरण जीवन पण आम्ही समरता सर्गी जीवनात तुझ्या आम्ही भागेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान येवकरिस्ताच्या बलिदानाक ह्या पवित्र देव तेंपलान संगाता जमल्या आयची देवस्तुती देवाचे घर पवित्र देखून ते नितळ सांबाळूंक आपणे दिता महिमेन भरलेल्या देवाक मनशांनी बांदलेल्या तेंपलांत आटापोवंक जायना तरी मनशाच्या मोगान तो देव तेंपलान बेडच्याक येता आमची कूड देवाचें मंदिर म्हणलें वळखून संवसारीक कुशालायेक आनी बुलोवण्याक लब्धनाशे ही कूड नितळ सांबाळूंक देवाची कृपा माग्या मोगाचे न्हू करेजमंतल्या तिसऱ्या आयताराची लितुर्जी आमकां देवाच्या पिशेपणांचो खुर्साच्या पिशेपणांचो उडास करता हें पिशेपण सारकें समजून आमी ह्या पिशेपणा प्रकार जियेला जाल्यार आमी ह्या संवसाराक एक बळादीक प्रभावीत संकेत आनी सक्रामेंत जावंक पावतले हें देवाचें पिशेपण आमकां मोइजेचे कायदे उपादेश मिक्कून जियोंक देवान दिल्लो मोगाचो उपादेश समजून तो उपादेश कार्यगत करूंक आमकां आज उलो दिता हेंच पिशेपण जेजूक ताच्या जिवितांत आनी आज देवाळ नितळ करून आमकां तो दाखयता आनी ताची कूड देवाचें देवाळ मोडूंक खुर्सार मरून आमची सडवण जोडूंक तो पावता देवाचें पिशेपण समजून त्या पिशेपणा प्रकार जियोंक आनी संवसारांत ताच्या सडवण्यांचें मोगाचें काकुळटीचें संकेत आनी साक्रामेंत जावन चुकोवन केल्ल्या सर पथकांचें आमी बक्षाने मागया आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करुया हांव पातकी सर्वबुद्धजरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चलून मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायट आनी बरें सोडून हांवें सेती पथकांक केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगवंतान बरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची सर पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं Sophia Kakutker Somya Kakutker Krista Kakutker Krista Kakutker
प्रार्थुया. सर काकुळदरा बापा, भोव बऱ्या मोगाळा देवा, दंडवण प्रार्थना आनी दान धर्म आमच्या पातकांक फळादीक वखद म्हूण तुवें दाखयलाय. आमी पातकी म्हूण खालती गोंयान वळखता. पातकांच्या भरा खाल आमी चिरडाता म्हूण पळय आनी दयेन आमकां उबार. या आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. निर्गमान पुस्तकांतले वाचप. देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्लो तो. म्हजे शिवाय दुसरो देव तुका आसचे न्हय. मुर्ती वा कसलेच वस्तूचे रुपणें करिनाका, जावं ते वयर मळबार वा सकला पृथ्वेर वा धरणी पोंदल्या उदकांत आसलेले वस्तूचे. तुवें तांकां नमस्कार करचो न्हय वा ताची स्तुती करची न्हय, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, प्रतिस्पर्ध्यांक सोसिनातलो देव. म्हजो द्वेश करतेल्यांच्या भुरग्यांचेर तांचे दुसरे आनी तिसरे पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवाची शिक्षा बेजाशी करतलो. पूण म्हजो मोग करतेल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळटेल्यांक तांच्या 1000 पिळग्या पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो. सर्वेस्परा, तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका, कित्याक आपलें नांव व्यर्थ काडटेल्यांक सर्वेस्पर शिक्षा दिनासता रावचो ना. साबाताच्या दिसाचो उगडास दवर आनी तो भाग्यवंतपणी सांबाळ. 6 दीस तुवें वावर करयेत आनी तुजें सगळें काम करयेत. पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुज्या देवाक समर्पिल्लो साबत. त्या दिसा तुवें कसलोच वावर करचो न्हय. जावं तुज्या पुतान, जावं तुज्या धुवेन, जावं तुज्या साकरान, जावं तुज्या साकरणीन, जावं तुज्या जानवरान, जावं तुजे सवे तुज्या घरांत वस्ती करतेल्या परक्यान. कित्याक सर्वेस्परान 6 दिसांनी सर्ग आनी संवसार, दर्यो आनी तांतू आसा तें सर रचलें. पूण 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. त्या पासत सर्वेस्परान साबताच्या दिसाचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र केला. तुज्या आवय बापायक मान दी आनी अशें सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तुका लांब आवक मेळटलें. जिवशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, सोरिनाका, तुज्या पेल्या विरोध पडसाक सांगिनाका, तुज्या पेल्याच्या घराची आशा करिनाका. तुज्या पेल्याच्या बायलेची वा ताच्या साकराची वा ताच्या साकरणीची वा ताच्या बैलांची वा ताच्या गडवाची वा ताचे कसलेच वस्तूची आशा करिनाका. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सौम्या तुझे लगे आसात उतरां सस्नीक जिविताची. सौम्या तुझे लगी आसात उतरां सस्नीक जिविताची. सर्वेस्वराची शिकोण बोबरी, जीवाची ती घटय. सर्वेस्वराची नियमामुती कुजवाड, नेणट्याची ती जाणवाय. सौम्या तुझे लगी आसात उतरां सस्नीक जिविताची. सर्वेस्वराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्वराच्यो हुक्म्यो स्पश्ट दोळ्यांचो उजवाड. सौम्या तुझे
तुझे लगी आसात पुत्रा सस्निक जीविताची सर्वेश्वराची बेबिरान भोपवीत सदाच बाळता ती सर्वेश्वराचे निर्णय विश्वासपात ते सगळे नीतीचे सौम्या तुझे लगी आसात पुत्रा सस्निक जीविताची सौम्या तुझे लगी आसात पुत्रा सस्निक जीविताची सांब पावलून कोरीत बरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो वय जुदेव कुणा मागतात ग्रेक जाणवाय सोदतात पूण आमी कुसायल्ल्या क्रिस्ताक परगटता जुदेवांक तो एक अडकळ आनी हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्त देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय कित्याक जे कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता तें मनशांचें जाणव्या प्रास उत्तम आनी जें कितें देवाची येसकतकाय म्हूण दिसता तें मनशांच्या बळा प्रास बळीस देवाचें उतार हें वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया देवान संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो ताका सत्मंतल्या सस्नाचें जिवीत मेळच्या वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांज जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जुदेवांची पास्क परब लागीं पावली जाल्ल्यान जेजू जेरुसलेमाक सोडून गेलो देवाळांत गोरवां बोकरे आनी पारवे विकतले आनी दूद वाटयतले व्यापार करूंक आपआपल्या मांडार बसोवन आसले हें पळोवन ताणें सुंबाचें एक चाबूक विणलें आनी तांकां सक्तांक बोकरे आनी गोरवां समेत भायर धांवडायलें वांटोवकारांचें मांड ताणें वमतें घालें आनी तांची नाणी शिंपडायलीं पारवे इकतल्यांक तो म्हणालो काडा ते हांगातावन म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात तवळ तुज्या घराचे उर्बेन हांव लासतां ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या शिसांक उगडास आयलो जुदेव तवळ ताका जाप दिन म्हणाले अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हणून कितें असतरेन तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता जेजून तांकां जाप दिली हें देवाळ तुमी मोडन घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो जुदेवाणी म्हळें कितें हें देवाळ बांदूंक 40 वर्सां लागलीं आनी तें तूं 3 दिसांनी उबारतलोय पूण जेजू उलयल्लो आपल्या कुडीच्या देवाळा विशान
ताणें अशें सांगलें म्हणून ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या उपरांत ताच्या शिसांक उगडास आयलो. तवळ पवित्र पुस्तकाचीं उतरां आनी जेजूची सांगणी तांणी सत मानली. पास्काचे परबे वेळार जेजू जेरुजलेमांत आसतना जेजून केल्लीं आश्चर्यां पळोवन सबार जण ताका सत मानूंक लागले. पूण जेजू सक्कड मनशांक वळखतलो जाल्ल्यान तो तांकां पातयलो ना. मनशांच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें तो बरें जाण आसलो. खंयच्याय मनशा विशयांत ताका रुजवात गरज नातिल्ली. देवाचे उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाचे न्हू. खरेंच मात आमी जेजूच्या कश्टांचो कुर्साच्या मरणांचो नियाळ करता आनी आमचे कश्ट समजून आमचो खुरीस उखल घेवन ताचो पाटलाव करून सल्वासावांच्या वाटेन आमी चमकता. पूण आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांव पावलो कोरिंथकारांक बरोवन म्हणटा खुरीस एक आडखळ आनी पिशेपण. तरी पूण देवान आपयल्ल्यांक म्हणजे आमकां भावार्थ्यांक खुर्सार मेल्लो क्रिस्त देवाची सकत देवाचीच जाणवाय. भावार्थ उणें वा भावार्थ नातिल्ल्यांक मोगाचें न्हू खुरीस नाका. तो एक आडखळ, तो एक पिशेपण, खुर्साचें भें, लज, नीज खरो भावार्थ आशिल्ल्यांक खुरीस कितें म्हूण समजता, खुर्साचें मोल समजता. तो एक देवाची जाणवाय आमकां सकत जोड दिवंक पावता. कित्याक सांव पावलोन सांगच्या प्रमाणें जें कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता तें मनशांच्या जाणवाये प्रास उत्तम आनी जें कितें देवाची अस्कत काय म्हूण दिसता तें मनशाच्या बळा प्रास्त बळिश्ट. खरो भावार्थ नीज भावार्थ आशिल्ल्यांक खुरीस जाय, भावार्थ नातिल्ल्यांक खुरीस नाका. कितें जाय अजापां खुणां तेंचो आज सांव पावल आमकां सांगता. वय जुदेव खुणां मागतात, ग्रेक जाणवाय सोदतात, पूण आमी खुर्सायल्ल्या क्रिस्ताक प्रगटता. आयचीं वाचपां आमी सारकीं आयकलीं तर हर एका वाचपांत खुणां आसात. पयल्या वाचपांत कायदो उपादेश, दुसऱ्या वाचपांत खुरीस, तिसऱ्या वाचपांत देवाळ. हीं खुणां बरीं, हीं खुणां बळादीक आनी प्रभावीत, हीं खुणां आमकां देवाचो उडास करची निशानी गुर्तू संकेत जावन आसात. ती आमकां देवाचो उडास करतात, देवा लागीं व्हरतात, पूण थोड्या फावटी आमकां देवा थावन पयसी करतात. पयल्या सुवातेर आमकां कश्ट नाकात, खुरीस नाका, देवाचे कायदे कानुना उपादेश नाकात, आनी आज देवाळी नाका, आमकां ऑनलायन मागणी आनी मीस आसा. पूण कोणाक खुरीस जाय, देवाळ जाय, वा कोण खुरीस आनी देवाळ मानता आनी पाळटा तांकां हीं खुणां संकेत देवा लागीं व्हरच्या बदलाक पयस व्हरयेत. एक खूण देवा लागीं व्हरचें साधन विधान या देवा लागीं व्हरची एक वाट, पूण देव न्हय. दृश्टांत खुरीस ओन्ली ए मीन्स नॉट एन एंड इन इट सेल्फ. कायदो ए मीन्स, कानून देवा विणें आमकां हें सर बचाव करता तर आमी सर्वंडर जाता. कायदो जर तर कानुना उपादेश
आमी बरेकन पाळटा, उर्बेन पाळटा, आपुरबायान पाळटा आनी आमी आमकां सोडयता. आमी आमचे सोडवणदार जाता. देव खंय आसा? देखून सोडवण आमचें काम जाता. सोडवण आमचें काम न्हय, आमच्या प्रयत्नाचो फळ न्हय. सोडवण आमकां देवान दिवची. सोडवण देवाची कृपा, काकुळट, भोगसणें आमकां जाय. ह्या मुखांत आमी सोडवण दिवची. कायदो कानून आमी देवाच्या स्थानार उबारूंक जायना. कायदोच देव जाता. देखून बचाव करचें देवान, तो आमकां नाका. अशें जालें फारीजेवांनी कितें केलें? कायदे कानुनांक पयलो स्थान दिलो, वयलो स्थान दिलो. देवाची विसर पडली, दया काकुळटीची तांकां विसर पडली. तशेंच दुसरीं कोणा खुरीस आनी देवाळ. देवाळ खुरीस आमकां देवाक दाखयतात, देवा थंय पावयतात. देवा कडेन वेचें साधन जाता. पूण बचावी देवाचें काम. सोडवण एक उचीत देणें. ताका खुशी आसा तांकां तो सोडयता, तें उचीत देणें दिता. देखून सांत पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 1:31 म्हणटा, सोडवण आमीच जोड घेवची तर आमी आमचीच वडवीक चिंतयेत. देवा हुजीर कोणी आपली वडवीक चिंतूंक शकना, चिंतूंक असाध्य. कित्याक ताणेंच आमकां नितीवंत केली. आमी आमची सोडवण केली. व्हडवीक उलोवंक कोण सत्ता? सोम्यांची व्हडवीक तो उलोवं दी. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 2:4 अपार काकुतीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत पातका वरवीं मोर्न पाविल्ल्या आमकां क्रिस्त सभें पुनर्जीवन केली. तुमकां सोडवण लाभल्या देवाच्या दयेन. तुमकां सोडवण लाभल्या देवाच्याच दयेन. 8 ताचेर विस्वास दवरले वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार ताच्या दयेन जाल्लें काम तें. देवान दिल्लें फुकट देणें, तुमचे वावटीचो फळ न्हय. तुमी कोणेय बडाय उलोवंक नजो. एक फावटी एक बिस्प एका फिरगजेक गेलो आनी भुरग्यांक विचारलें, खंयचो घुर्त संकेत पळोवन कुणा पळोवन लोक आमकां क्रिस्तांव म्हूण वळखता? ल्हान भुरगीं कितें जवाब दिली ना. देखून बिस्पान कितें केलें? आपलो खुरीस ताणें आपण भुरग्यांक एक क्लू सो दिलो. ताणें चिंतलें भुरगीं खुरीस म्हूण जाप दितात म्हूण. पूण एका ल्हान चलयेन उठोन म्हणलें मोग म्हूण जवाब दिली. खुरीस पळोवन लोक आमकां वळखता. खुरीस आमचो गुर्त संकेत खुणा म्हळ्यार बिस्प ती चूक जावप सारकी न्हय म्हणूंक तयार आसलो. पूण त्या भुरग्यान खुरीस म्हणून जवाब दिली. वय मोगाचें न्हू, खुरीस जावन आसा आमचो बायलो. खुर्साचो मोग जावन आसा. खुरीस वय खुर्सा फाटल्यान मोग आसा. कश्टांचें खुर्साचें मूळ मोग म्हूण आमी नियाळ केला. देखून खुर्साचो गुर्ता फाटल्यान आसचो मोग आमी जाणाव जाल्यार खुर्साक जीव येता. नातर त्या खुर्साक जीव ना, अर्थ ना. खुर्साच्या फाटल्यान जायतो मोग आसा, देवाचो मोग आसा. तो आमी समजल्यार त्या खुर्साक गूंड अर्थ. देखून कोणाक हो खुर्साचो अर्थ समजता? भावार्थ्यांक, भावार्थ आशिल्ल्यांक. भावार्थ नातिल्ल्यांक खुर्साचो अर्थ समजना, खुर्साक अर्थ ना, मोल ना. सांत पावलान सांगचे बरी, तो एक आडखळ, तें एक पिशेपण. तरी पूण भावार्थ्यांक खुरीस देवाचीच सकत, देवाचीच जाणवाय. देखून कितें आमकां मनशांच्या चिंतना प्रकार अस्कत काय म्हूण दिसता, तें मनशाच्या बळा परस बळिश्ट. हो संवसार मोगाचें न्हू, संपूर्ण आशिल्ल्यांक, टॉप बेस्ट आनी परफेक्ट आशिल्ल्यांक, अस्कत आशिल्ल्यांक, ऊण आशिल्ल्यांक, इम्परफेक्ट आशिल्ल्यांक ह्या संवसारांत जागो ना. कोणाक भुरग्यांचें देणें दिवना, तांणी बऱ्या भलायकेंत आशिल्ल्या परफेक्ट भुरग्यांक पोसकें घेवचें.
पूण भलायकी नातिल्ल्या उण आशिल्ल्या विकल चेतनाच्या भुरग्यांक घेवचें हो जावन आसा देवाची मोग. ही जावन आसा देवाची सकत आनी जाणवाय. युरोपांत म्हाका वळखीचें कुटाम आसा, तेगा भुरगीं आसात, तरी तांणी एक अस्कत दुबळें आफ्रिकाचें भुरगें पोसकें घेतलें. अशें पोसकें घेवन तांणी घरा भितर कितें हाडलें? दूख, कश्ट, प्रॉब्लेम्स, सूख, संतोश, सुशेग तांणी घरा भितर हाडूंक ना, आनी चड कश्ट. आमच्याच गांवांत एका कुटुंबांत जल्मांतावन उण आशिल्लें एका भुरग्याक ताचो संवसार ताचें खटलें. पूण घरचो जण एकलो, हरी एकलो सांदो त्या भुरग्याक वांट्याक आपल्या हुस्क्यार घेवन बसता. कसलो मोग, कितली अपुरबाय. उतार प्रायर अस्वस्थ आशिल्ल्यांक, भलायकी नातिल्ल्यांक संवसारी जाणवे हे प्रकार एक मात्री, एक इंजेक्शन दिल्यार आमचे कश्ट परिहार जातात, आमकां इल्लें सूख सुशेग मेळटा. पूण मोरा पर्यंत मोगान, सोंसणीकायेन तांची जतन घेवन तांकां गनान आनी मानान मरोवंक आमी अवकाश करून दिलो. तें जावन आसा खुर्साचें पिशेपण. गल्फान काम करनासलो एक युवक एक भलायकी नातिल्ल्या जल्मांतावन चलोवंक उण आशिल्ल्या चलये कडेन काजार जालो. आनी तवळ सकाळीं ताका विचारलें, तुका एक बरें चेडूं, सोबीत चेडूं मेळनातिल्लें गी, ह्या चेडवा कडेन कित्याक काजार जावचें तुवें? हाका जवाब ताचे कडेन नातिल्ली. आमच्या संस्कृती रिवाजी प्रकार आमी काजारां करता आसतना कशें करता? दरबारान तुडू पिटो करता. पूण कोण एक सादें काजार करता आनी कोणाक दुबळ्यांक, गरजेवंतांक आदार दिता, आश्रयांत आशिल्ल्यांक जेवण दिता, हें पिशेपण. सादें सतानितीन प्रमाणीकपणी जियोवचें. राग, मोसोर, अन्याय केल्ल्यांक, दुखयल्ल्यांक बगसूंचें मात्र न्ही, जिवेशी मारिल्ल्यांक, खुनींगरांक बगसूंचें. हें एक पिशेपण आमकां सर्वांक विजविंत करता. कोण तशें करता ताची जिणी, आनी अशें केलें म्हूण आयकता तांची जिणी बदलूंक शकता. हे असली विंचवण, आडखळ आनी पिशेपण बाबाट नातिल्ल्यांक. कित्याक आमी संवसाराचे चाली प्रकार, रिती रिवाजी प्रकार तद्द विरोध वेता, पिशेपणान जियेता. पूण भावार्थ्यांक एक बळिश्ट संकेत, सोडवण्यांचो संकेत. आमचो देव कोण? आमचो देव मोग. आमचो देव कोणाचो? दुबळ्यांचो, कश्टांत आशिल्ल्यांचो, अस्कत आशिल्ल्यांचो, भलायकी नातिल्ल्यांचो, पातक्यांच्या कुशीन तो आसा. देखून हांवें दिल्ल्या ह्या दृश्टांतांनी सर्वांनी कितें केलां, कितें विसलां? देवाक विसलां. देवाच्या उतरां प्रकार, ताचे कुशे प्रकार करचें ताका बरें दिसता, तांकां बरें दिसता, मानवाता. संवसाराक मानवचें तांणी करूंक ना. देवाची चिंतना, देवाचो मोग तांकां समजला, देवाच्यो वाटो वेगळ्यो, विचित्र, आनी त्या वाटांनी तीं चल्ल्यांत. भुरगीं नाकात, एकच वा दोनूच पुरो, पोटांत आसतना टेस्ट करन भलायकी ना, उण आसा म्हूण जिवेशी मारचें. ही संवसारान चलची रीत. सक्कडी करता देखून आमी करचें. अशें करून आमी कितें करता? कश्ट, दूख आमी पयस करता, मात्र न्ही देवाची खुशी पाळोवंक आमकां मन ना. आमचीच खुशी करचें, पूण आमी मागतना कितें करचें? देवा तूं आमची खुशी कर. आमकां भावार्थ आसा, मागणें आमी करता, पूण देवाची खुशी करूंक आमी कितलें तयार आसा हें आमी आज विचारूंक जाय. सगळ्यांनीतल्यान आमी करची आमची खुशी, देवाची खुशी करूंक आमकां तयार ना. पूण देवाची बेसांवां आमकां जाय, देवान दिवचें सूख जाय, देवान आमकां सर्ग दिजे, हें पुरो आमकां जाय. पूण देवाची खुशी करूंक आमकां मन ना. कित्याक देवाची खुशी आमकां एक आडखळ, आमकां एक पिशेपण. आनी कित्याक आमी संवसाराचे मनीस, संवसाराक लाभदल्ले, संवसाराच्या चालींचे, रिती रिवाजीचे गुलाम आमी. देखून संवसाराच्या दृश्टीन जेजू एक आट्टर फेलियर, डिझास्टर. कित्याक तो एक सादो, दुबळो,
अस्कत अस्वस्थ पातकी सोण घाल्ल्यांचो सांगात सोदतलो तांचो ताणें मोग केलो. आमी तशें करूंक तयार आसा की ताचे बरी आमी केल्या जाल्यार आमी संवसाराक एक बळादीक बचावेचे संकेत गुर्त जावंक पावतले. आमी निजाके बरे मनीस कित्याक आमी कायदे कानुना उपादेश पाळटा. आज आमकां जेजू सांगता कायदे कानुना उपादेश पाळल्यार पावना. ताका मिकोवन ताच्या की वयर चडीत आमी कितें करूंक जाय. फारीजावांनी तशेंच केलें. ते जेजूक मेचवाले नात. देवळांत वेपार करतले तेय बरेच मनीस कितें विकतले ते देवळांत सॅक्रिफीस भेटोवंक कितें पुराय जाय कितें सगळें जाय तेंच ते विकतले. ते पाड मनीस न्हय. पूण जेजूक राग येयलो. एक सांत मार्केट देवाळ करतात म्हणून ताणें देवाळांतलें तांकां भायर घालें. देखून मोगाचें न्हू आज देवाचें उतार आमकां पंथावान दिता चॅलेंज करता. तें उतार पाळोवंक ताच्या खुशा प्रमाणे आमी चलोवंक ह्या करिज्मांत आमच्या जिणव्यांचें परिवर्तन बदलावण जावंक. जर तर आमकां देवाचें उतार आमी आयकता ताची खुशी आमी जाणा जाता. ताचे वाटो आमी जाणा जाता. ताची जाणवाय बुदवंतकाय आमकां कळोन येता. त्या प्रमाणे आमी जिवंक जाय. खुर्साची वाट आमी चलोवंक जाय. आनी थवळ आमी ह्या संवसारांत प्रभावीत संकेत आनी साक्रामेंत जावंक पावतले. आनी अशें करूंक हें मिसाचें बलिदान आमकां बळ दिवं. खुर्साक वेंगोवन खुर्सान दाखयल्लें जिवीत जिवंक देवाचें खुर्साचें पिशेपण जियोवन उजवाडाचीं भुरगीं देवाचीं भुरगीं म्हूण जियोवन आमची खुर्साची वाट चलोवन पास्कांचो आनंद देवान बसयल्लें सूख आमी घेवंक पावया. सतमंता देवाक बाप्पा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावर संभवलो आमकां अमृतांत जल्मालो पोंचल्या काळताणे सोंसले ताका कुसाळ जडलो तो मेलो आनी ताका केलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गाक चडलो सर्व बापाच्या उजव्याक बसला तांची मेल्ल्यांची मनसुबी करूं येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे भक्ताणे कुडीचें जेवणपण सतनाचें जिवीत आमेन. आमच्या जिवितांत आसच्या सर्व खुणा संकेतां बसत आमी देवाक अर्गां दिवया. ती आमकां देवा लागीं व्हरतात. प्रत्येक जावन खुरीस आमच्या सडवण्यांचें एक प्रभावीत बळादीक संकेत. देवाचें पिशेपण खुर्साचें पिशेपण समजून आमी त्या प्रकार जिवंक जाय अशी कृपा आमी आतां मागून घेवया. बापा पवी सभेच्या मुखेल्यांनी पवीक सभेक तांचे शिकवणेक आनी आदर्शा मुखांत नितळ सांबाळीशें कर. देवाच्या राजाची बरी खबर अख्ख्या संवसारांत विस्तारूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आडालतेची जबाबदारी घेतिल्ल्या राजकीय मुखाल्यांनी तांच्या वावरांत नितळ जायशें कर. संवसारीक ग्रेसकायेक आनी अभिलाशेंक तांणी लाभदानाचे मनशा जीव राखचे तसले बरे कायदे आनी कानून रुपीत करूंक तांकां तुज्या आत्म्याचे सक्तेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेच्या सर पिडेस्तां आनी प्रायवंतांक तांचे पिडेंत आनी आस्कातकायेन तुज्या पुता जेजूचो दैवीक अनुभव लाभाशें कर. अशें तांकां बरी भलायकी लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. वायट सवयांक आनी सालींक लाभदाल्ल्या युवा जाणांक आनी लोकांक तूं राख. मनशांची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण समजून नितळ आनी निर्मळ सांबाळूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमकां सर्वांक तुज्या बेसावांनी भर. मनशा मोला राखूंक आनी कुडीच्या दुर्भागाका जावन पयस रावोंक नितळ जिवीत जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची वैयक्तीक प्रार्थना आतां देवा बापा मुखार दवरया.
ही सर आमची मागणी बापा तुझ्या मुखार आमी दवरता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. गोवाचो उंडो राकांचो बाय बापा तुका भेटयता ख्रिस्ताचे कुडीन हो उंडो वायन बसलून बापा आमकां दी म्हण परतता स्वीकार कर बापा देवा दिन वाचता तुका उदारपणान तुवें देणी दिलाय आमकां देणी सगळी आमची तुका भेटयता मायपा सांती सगळी स्वीकार कर म्हण मागता माया मोगान आमी जियेव संवसारांत बापाला पैदले तुझो आधार गोवाचो उंडो दाकांचो बाय बापा तुका भेटयता ख्रिस्ताचे कुडी हो उंडो वायन बसलून बापा आमकां दी म्हण परतता कर बापा हो उडोवपा काळजां आमची कर तूं कणवळी मोगान तच्याक मोग सर्वांचो करपा दिसत आमकां मोगान तुज्या दैवी काळजांची पेटय नवी उमेद जियेन सौम्या आमकां माया मोगान आमी जियेव संवसारांत बापाला पैदयेन तुजो आधार गोवाचो उंडो दाकांचो वायन बापा तुका भेटयता क्रिस्ताची कुडी हो उंडो वायन बसलून बापा आमकां दी म्हण परतता स्वीकार कर बापा हो उडोवपा म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्वपदरा देवापाक मानतात असलें जावून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सैस्पोर्त मानून घेऊ. सर्वेस्परा भोव पवित्र बापा तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन आनी जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तुका भेटोवन ताच्याच काळजाची भक्ती आमी तुका समर्पिता ताचे बराबर आमकां तुजें जिवें पवित्र मंदीर कर आनी सगळें आमचें जिवीत तुज्या नितळ निर्मळ मोगाळ काळजाची भक्ती जावं दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वां थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या घराच्या मोगान जेजूचें काळीज लासतालें तुजी खरी भक्ती करूंक आनी तुका परिपूर्ण महिमा दिवंक ताचें काळीज जळटालें
देखून ताणें तुका व्हडे कुशेन आपल्या मरणांचें आनी पुनर्जिवनपणाचें संपूर्ण बलिदान ओपून दिलें. अशी बटयलेली आपली चुकूड तुज्या महिमेचें उत्तम मंदीर म्हूण दाखयलें. तुज्या देण्यान हे कुडीचे आमी नवे जिवे सांदे आनी ह्या मंदिराचे आमी जिवे फातोर म्हूण वळखून समेस्त देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजें महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 povit dărbaranțo servești por tu. Săcani संसार बोला तुझ्या वैभवा, तुझ्या वैभवा. Servești porace navi, e tata cace, ce, sergi tu cace. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्तां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर हिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे मये संगती, भगेवन जुजेची सपती, भगेवन धर्मदूता, असिस्टो सान फ्रांसीस, सान क्लारा, संत आंतोनी, पाद्रे पियो,
आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या आनी कुर्साच्या जणवय आनी पिशेपणा पासून देवाक आमी अर्गां दिवया. त्या जणवय आनी पिशेपणा प्रकार जिवंक कृपा मागून सुम्यान शिकयल्लें प्रार्थना भक्तीन म्हणोया. आमचे बाबा तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी उची सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची भक्तां बोगूस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान येतलें आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी आमकां सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या आस्कतकायांचे आनी पातकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर तुजी दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी मोगान एकवटां सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक. आमेन. सोमयांची शांती सदांखाल तुमचे सोब्या आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेचें जेवण आपूण मेळिल्लें आमी सर सुभागी. तुज्या उतरांत सुद्दां भलायकी मेळची. जेसू तुका राखोण आसा, सेवच्या तुका हांव लालेवन आसा. येतू सोम्या एक काळजांत म्हज्या, राव तूं सदां सोम्या आत्म्यांत म्हज्या. जेसू तुका राखोण आसा, सेवच्या तुका हांव लालेवन आसा. येतू सोम्या एक काळजांत म्हज्या, राव तूं सदां सोम्या आत्म्यांत म्हज्या.
ओंडो तुझी वेदिता आयला सेवच्या तुका भक्तीपणा तुका सेवता तो जियेतलो सस्नीक सुखा तो पावतलो जेसू तुका राखोन आसा सेवच्याक तुका हांव लालेवन आसा येतू सोम्या ये काळजान म्हज्या राव तूं सदां सोम्या अज्ञान म्हज्या जेजू तुका हांव राखोन आसा सेवच्याक तुका हांव लालेवन आसा येतू सोम्या ये काळजान म्हज्या राव तूं सदां सोम्या अज्ञान म्हज्या सोम्या तुझे आत्मीक पिवा सस्नी जिवीत म्हाका दिता सोडो दितो म्हाका हे रक्ता सेवन जिवीत मोचे करतो पावन जेसू तुका राखोन आसा सेवच्याक तुका हांव लालेवन आसा येतू सोम्या ये काळजान म्हज्या राव तूं सदां सोम्या अज्ञान म्हज्या जेसू तुका हांव राखोन आसा सेवच्याक तुका हांव लालेवन आसा येतू सोम्या ये काळजान म्हज्या राव तूं सदां सोम्या अज्ञान म्हज्या हे देवाळ तुमी मोड घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो प्रार्थुया भोव पवित्र आनी मोगाळा बापा तुज्या घरांत आमकां एकठांय करून तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांच्या जेवणान जेजूचे कुडीन आनी रक्तान दादोशी केलाय ह्या व्हडा उपकारा पासत आमी तुका दिनवासता ह्या जेवणांत जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत आमकां तुवें वांटोय दिलाय देखून ताच्या जिवान अदीक अदीक भरतलेले सांदे आमकां कर आनी हे परी न्हंयच ह्या फातरांच्या मंदिरांत पूण आमच्या अख्खे जिणयेन तुजी भक्ती करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सांजूच एक मागणें नमान सरवणदाराच्या राखण्या भाग्यवन आमकां अमरेच्या पती पुताक तुजे तबेन दिलो मोरयेन तुजेर आपलो विश्वास दवरलो तुजे संगी क्रिस्त मनीस जालो भाग्यवन तुजे तूं आमकां बापय म्हूण दाखय आनी आमकां जिवितांत वाड दाखय आनी हर एका वायटांत आमकां राख आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पळोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार भगवान मोरये देवाचे मये आम्हा बसो विनाती कर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन
बसून येयात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे वडणूकार. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, आमी तुज्या मुखार हाडिल्ल्या उंड्यांचे तुजें बेसांव घाल. हे उंडे जावन आसात खुणा संकेत आमकां लाभिल्ल्या सर बेसांवांचो आशिर्वादांचो, तुज्या मुखार जोडिल्ल्या सर बरेपणांचो भलायकेचो. देखून आमी जोडिल्ल्या सर उपकारां बसो तुका आमी अर्गां दिता. ह्या उंड्यांचे तुजें आशिर्वाद घाल, ते पवित्र कर आनी ते उंडे भावार्थान सेवुल्ले आमकां सर विघ्न आरवारांतले पिडे शिड्यांतले राखून व्हर. आमकां सदांच तूं राख आनी सांबाळ. आनी तुज्या आशिर्वादां बेसांवां भोगिल्ले आमी तुज्या काकुळतीच्या पावलांनी चलोवन हेरांक आदार बुजोवन दिवंक पावो म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. पवित्र कुर्सा नामान आमच्या मोगाल गुर्ता. नामान कुर्सा जैते वता. नामान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. कुर्सा मरणा पर्यंत जेजू कालतो जालो. जेजू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो. कुर्साक माना जावनी मान पावो केलो. कश्टा मरणा सर मनशांक बरवो सोबू देलो. नामान तुका पवित्र कुर्सा. नामान आमच्या मोगा गुर्ता. नामान कुर्सा जैते वता. नामान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. कुर्सार उकाड जाले उबे कालवारी दोंगरार. ताचेर उकाडलो तो आमचो मोगाळ चडवटार. पृथ्वी आनी मळबा मोदेन संसार सरासर. दितावलो आमा सर्वांक पाटकाव मोजो कर. नामान तुका पवित्र कुर्सा. नामान आमच्या मोगा गुर्ता. नामान कुर्सा जैते वता. नामान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. मुगटुका सोये आमकां आशीर्वाद देवाता. कुर्साची कुरवे आमच्या दिसना. बापाचे पुत्राचे पवित्र